volte la preghiera è un combattimento. Mi viene alla memoria una cosa che ho vissuto da vicino quando ero nell'altra diocesi. C'era un matrimonio che aveva una figlia di 9 anni con una malattia che i medici non sapevano cosa fosse. La bambina non passa la notte. Quell'uomo forse non andava tutte le domeniche a messa, ma aveva una fede grande. Uscì piangendo, prese il treno e fece i 70 chilometri di distanza verso la Basilica della Madonna de Luján, la patrona dell'Argentina. Era chiusa già la basilica, erano quasi le 10 di notte, di sera, e lui si aggrappò alle gratte della basilica e tutta la notte pregando la Madonna, combattendo per la salute della figlia. Quell'uomo, lottando con la preghiera, ha avuto la grazia della Madonna. La preghiera fa dei miracoli, perché la preghiera va proprio al centro della tenerezza di Dio, ma sempre il combattimento nella preghiera per chiedere la grazia. Sì, dalle volte noi chiediamo una grazia che abbiamo bisogno, ma la chiediamo così, senza voglia, senza combattere. E così non si chiedono le cose serie. La preghiera è un combattimento e il Signore è sempre con noi.
सोता तुका हुस्क्या कोती सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळेच कोणें सोता तुका दिसा फांतोड देताना गांवसांतले उदका सोता आशा दिसाचे सबुसो तुका दोन्याते भेटोयता संकोशानी सोता तुका हुस्क्या कोती सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळेच कोणें सोता तुका तुका बरी आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्का सोडटा हांव कोण मेवना कितें करचें दोन्याचेरूच पातळ रावचें संकोशानी सोता तुका हुस्क्या कोती सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळेच कोणें सोता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो योग कार्य आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आमचे सोपून गेल्ले बाबा रेमेडियस फेर्नांडीस हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया तशेंच ताच्या घोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण हे भेटेन आमी ताचे पासत मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता फ्रॅनी वाज हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात बाजिलियो गामा आवेलना डिसोजा तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. रोजारियो आनी इमिलिया वाज आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सिस्टन्सी कॅन्सराचे पिडेक सांपडलेली आसा आपणा पासत मागूंक लायता कितें भाशेन तिचे पासत मागुया देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक. तशेंच सगळीं जीं कोण बरीं नात वेगवेगळे तरेचे पिडेन भोव करून कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात त्या सगळ्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ आनी तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागता आसतना सगळ्या दोतोरां पासत नर्सी पासत सगळे फ्रंटलायन वर्कर्स जे आसात जी कोण जेवण तयार करतात ह्या दिसांनी तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू ह्या दुयेंतींक पावोवंक प्रयत्न करतात तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्याच काळांत दुमाड्या बरोबर एकाक शेंबोर आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत तुमी जोडटल्यात अशें जिसू आमकां आज शुभ वर्तमानांत आश्वासन दिता कित्याक पयलीं आसात ती निमाणी आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. बाबा भयणो आमी जेजूची पाटलावदारां ह्या संवसारांत आमी जियेतना जायत्यो वस्तू आमकां त्याग करूंक तोच सोमी आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत ह्यो वस्तू सोडून दिवंक आमकां जायते फावटी आवगोड पूण सर्गीचें राज तर आमी जोडटले जाल्यार ह्यो वस्तू आमी त्याग करूंक गरज. हेंच मनान धरून ही कृपा आमकां मागुया आमकां हें मन दी म्हणून उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत वस्तू आमी त्याग करूंक उदीक आनी वस्तू आमी सोडून दिवंक आमी स्वार्थी जायना जावं पूण देवाच्या राज्याक आमी दिसपोटी वावरूंक आमकां ह्या मिसान खोतखोत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासोत बागेन सदांचांक वाट मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पुद्वेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलूं, तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सुबेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोमोट सांबाळटा तो मनीस जायते योद्न करता, आज्ञा पाळटा तो मनीस शाश्टीचे योद्न भेटयता. उपकार आटयता तो बऱ्या पिताची भेटवणी कोत्ता, आनी भीक दिता तो वाकान्नेचो योद्न समर्पिता. खोटेपणांतावन तूं पयस सोरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. अप्रमाणीकपण सोदशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू समृती प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो पोरमोळ भोव वर्त्या देवाशी चोडत वेता. सुगुन्नी मनशाचो योद्न देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक इमतेपण करूंक नाका. हास्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो धावो वांटो दी. भोव वर्त्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुवेती प्रमाणे उदारपणान तुंय दी, कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान फारीक करता. 7 पावटी ओदीक तो तुका दितलो. लोंच ताका दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनेचेर तुजो भावार्थ दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पर एक नितीदार आनी मनशाची तोंडां पळोवन तो नीट करिना. देवाचें उतर हें. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतली हांव. आनीक पाठ म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतली हांव. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतलेले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीट करूंक वेता, देखून मुलूक तांचे नितीवतपण परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतली. आयज म्हजे परजे सांगता तें आयक. इस्रायेला, तुजे विरुद्ध रुजवाट दिता. हांव देव, होय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे हुंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतली हांव. दिसवाचणेचो योद्न देवाक भेटय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो अवगण्यो पाल. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसाक उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवोन दितली. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक
soisu, sones porax soisu. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorbes ora soisu, sorbes ora soisu, sorbes ora soisu, sorbes ora soisu. Sorvispor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमलो. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हळें, पळय आमी सगळें साणून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, बाबा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाड्या बरोबर तो घरांदारां, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत सोडटलो. पयलीं आसात ती 100 जाणां निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान एक घडणे उपरांत आमकां मेळटा. जेजूक एक ग्रेस्त तरणाटो भेट करूंक येता आनी ह्या तरणाट्याक जेजू सांगता, सगळें तुज्या जिवितांत आसा ती गिरेस्तकाय सांड आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी दुखाबरीत जावन हो तरणाटो सगळें नाकारून तो म्हणटा, म्हज्यान हें करूंक जायना आनी जेजूचो पाटलाव करचे बदलेक तो जेजूक सोडून वेता. असले वेळार पेद्रू किरीत भाशेन जेजूक विचारता, आनी आमचें कितें? आमी तर सगळें सांडलां. आमी आमचें घरदार सांडलां, आमचीं बाबा भयणां सांडल्यात, आमचीं घोव बायलां सगळीं आमी सांडून तुजो पाटलाव केला. तर आमचें कितें जातलें? आमकां कितें इनाम आसतलें? आनी ह्या ताच्या प्रश्नाक जेजू काय बरी ताका उतरां म्हणटा, सगळें तुवें सांडलां, पूण ह्या काळांत दुमाड्या बरोबर तुका सदांच एकाक 100 मेळटलें आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत तुका मेळटलें. बाबा भयणीनो, संवसारांत आमी मान, वडवीक, सोनिमान, आमी संवसारांत दुसऱ्याचें नांव वो आमचेंच नांव वयर काडूंक, आमकां पदवी मेळूंक, आमकां जुट्टी मेळूंक जायतो तोकूस आमी घेता. आनी हें जाता आसतना आमकांय बरें दिसता. आमच्या जिविताक उदीक आनी उदीक जिवाक बरें दिसता. आमकां दिसता की आमी स्वर्गार पावली कशी. पूण ही 4 दिसांच्यो वस्तू भाव भयणीनो. आमकां जर आज मान आसा, सोनिमान आसा, कोणूय करता जाल्यार थोड्या दिसांनी तोच लोक आमकां खाला उडयता, आमकां बाबा भयणीनो किकून करता आनी आमकां आमचें नांव उबोवंक हांगा थंय भोंवता. संवसार थोड्या दिसांनी आमकां मान दिता जाल्यार थोड्या दिसांक आमी तो तांचो वावर करिना तेन्ना आमकां खाला उडोवंक ते फाटीं सरोनात. पूण जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करूंक तो तुमी हें सगळें केलें जाल्यार, तुमी समज त्याग केलो जाल्यार तुमकां एकाक 100 ह्याच संवसारांत मेळटलें आनी येता त्या संवसारांत सासणाचें जिवीत आनी सुर्गीचें राज तुमकां फावो जातलें. शांती पयले सुवातेर, खुशालकाय आनी सुर्गीचें राज कोणाक नाका बाबा भयणो. आमकां सगल्यांक गरज, आमकां सगल्यांक शांती जाय. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां सुर्गीचें राज मेळूंक जाय, आमकां स्वर्ग फावो जाय अशें आमी जायते फावटी चिंता. आनी हेंच जेजू आज आमकां भासायता. जरी तर म्हजे खातीर तुमी दुमाडो सुचलो, म्हजे खातीर म्हजो पाटलाव करता आसतना दुसऱ्यांच्यो केण्ण्यो तुमी आयकल्यो आनी दुसऱ्यांनी तुमकां भारायले, दुसऱ्यांनी तुमकां किकून केले जाल्यार खुशाल जायात.
ह्या दुमाड्या मदें तुमकां सुर्गीचें राज आनी नाम आसा. म्हणटकूच आमी ह्या संवसारान उदीक आनी उदीक ह्या सुर्गीच्या राज्या खातीर वावरूंक गरज. आमकां तें सोंपेपणी मेळचें ना. आमकां जायते फावटी खेळण्यांतल्यान, दुसऱ्यांच्या वायट उतरांतल्यान, दुसऱ्यांच्या भायर रावन आमकां समाजान किकोन करतल्या वस्तू वरवीं आमकां बाबा भयणीनो जेन्ना दूख भोगतली, आमकां पर्सिक्युशन आसतलें, दुमाडो आसतलो, तेन्नाच की बाबा भयणीनो आमी समजूंक जाय की आमकां घोडयेक देवान एक व्हड वस्त तयार केल्या. आनी हाका लागून दर दिसाक देव आमकां जायत्यो आपल्यो निशाण्यो दिता. जायते घोडये आमकां देव एके भाशेन जागयता. हो महामारीचो काळ आयला खरो, पूण घोडयेक देव आमकां आमचें मन उजवाडावंक घोडयेक हो महामारीचो काळ आमकां दिता. जागी जायात. तुमचें जिवीत खंय पावलां तें विचार करात. तुमी कोणाचो मान सनिमान सोदतात? तुमी कसल्यो वस्तू सोदतात? खंयच्या वस्तूक तुमी तेंकून आसात? उदीक आनी उदीक चिकटून कसल्यो तुमकां फावो त्यो वस्तू गरजेच्यो त्यो वस्तूक तुमी चिकटून आसात जे तुमकां स्वर्गार व्हरतले, जे तुमकां स्वर्ग बासायतले आनी स्वर्ग फावो करतले? असले वस्तूंचो तुमी खरेंच मोल दितात जाल्यार तुमकांच विचार करात. भाऊ भयण, आयच्या दिसाक आमी विचार करुया. ह्यो वस्तू आमकां सुर्गीच्या राज्याक उदीक आनी उदीक ओडून व्हरतात. तांचो आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान मोल दिवंक वावरुया. तांचो आमी उदीक आनी उदीक मोग करुया. कित्याक ह्योच वस्तू आमकां शांती, सूख आनी सुर्गीचें राज बासायतले. तर हेंच आमच्या जिवितान फावो करूंक किरीत भाशेन देवाची आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या लागाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या हुकुमान आमी जल्मतांव. तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेकी ज्या दुडींतली आमकां काडल्यान ते दूड मातयेक परतून वेताव तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टाव आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलोल्यान आमकां ताच्या पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावच्याक
तुज्या उतरान तूं जिवंत करताय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता तुका सोय. उंच सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. Sumia Jesu ami ondokata ani ekasi lepieta dile pauti tu voivovan Jesu ami tuše moron परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा रेमेदियोसाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां थाली पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र बिच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजी कुशी परमळ तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ह्या संवसारांत दुमाळ्यांतल्यान एकाक शेंबोर आनी सुर्गीचे राज आमकां फावो जातलें बासायता ओस तो सोमी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया काकलुत्सरा बापा सोडवून दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखान दोयेन आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Gesù,
ते दवरून